आमच्या आमचे मोडल्याक फावो कोना फावो नासतना भुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना भुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या अशें उदोर कानार पडो सगळ्याची खाशाय आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो खाशाय आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेंत आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता रेमी फेर्नांडीस आनी फामील तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ट्रिजा गामा हेच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एंटनी फेर्नांडीस गुस्ताव डिमेलो आनी एडन वेगस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता इग्रेजा कार्मिन फेर्रांव जिना बेर्नादिनो आराउजो दाबोली रोजा गामा आसोय दोंगरी जेजू सुंदराज आल्त दाबोली जुस्तीन गोवे आपा ऑर्चर्ड कॅरल फेर्नांडीस रेजिना मुंदी सिटी जोसेफ आल्तू चिकाली निक्सन शमेन देवान ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज भावार्थाची वात पेटयतात आल्तू चिकाली फातिमा सोजा आनी फामील दाबोली वालेरियन फेर्नांडीस आनी फामील ह्या गोराब्यांचेर आमच्या 400 वर्सांची भावार्थाची किट पेटयता आसतना आशिर्वाद पडूंक मागुया ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया संवसाराचे शांती पासत मागुया आख्या संवसारान जी झुजां पेटलेलीं आसात ती बंद जावंक आनी आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया जितल्योय वायट तरेच्यो वस्तू घडटात ज्यो अनिती घडटात त्यो सगळ्यो बंद जावंक देव आमचे सांगात आसूंक मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तिच्या भाव भयणीनो सगळ्या वेळार जागृत रावूंक आमकां जण एकल्याक उलो मारला आनी क्रिस्ती जिविताचो सार म्हणल्यार हो सगळ्या वेळार जागृत रावूंक तरी आसतना जायते पावटी आमी जागृत रावंक ना आमी शेळमोळी जाल्या असल्या आमच्या शेळमोळायेक देवाच्या भक्षण्याक उलो मारुया हांव पातकी सुरपद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून गणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांगपार न्हय सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपद्विदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया मोहिमेवन देवा सुरपद्विदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान
भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुण्यारीपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घोडे आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो सजमतां तें तुमकां कळून येतलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणक्याच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भागिवोन दोन दुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचे पोदवेचे कण्णेन म्हाका फावो केल्ल्या कुरपेच्या देण्यान हे शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगल्यावन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगोडचें देणें देवान म्हाका फावो केलें. आनी आपल्या गुटाची मांदावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर रचणारा देवान हो गूट काळाच्या औरंभागतान आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. हेच खातीर ही देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गीच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोवे देवान सासनाक तान येवजिलोली मांदावळ. ताचे सोवे ताचेर बावाट धरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतर हें जबाब. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. जबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ. ताचेंच हांव किर्तन गायतां, तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवाचात, व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केली नवलां विजमितां. शेकांचे प्रितुमीचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतले न्हू, गितां गायनां करात, आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हडतो. जबाब. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हें मात जाणो जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो धनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाव विण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच वो हेरा सोमेस्तांकूय तूं ही वपार सांगताय. जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलेल्यांक वक्तार गोवांचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर सत्य दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकर सुबागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकरणीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेली घडीर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी विस्वाशां बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयांची खुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाडूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सत्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसलेल्यांक ताच्या कर्तुबांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सत्य पडटले. ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातयेल्लें आसा ताचे कडलें देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे जागृताय भाव भयणीनो जण एकल्याक आमकां गरजेची आनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती जिविताक जागृताय गरजेची. आनी जेजून आयची वपार सांगल्या, चोर केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून सगल्या वेळार जागृत रावात. आनी नकळो आसलेल्या वेळार येवन चोर चोरून कशे भाशेन निसंडन कोत्ता हें आमी सगल्यांनी पळयलां. हाची आमकां जाणवाय आसा, हाचो आमकां अणभव आसा. भोव करून आमचे गोंयचे जमनीचे विशीं आमी जरी तर चिंतीत आनी आयज हें शुभ वर्तमान जरी तर आमी लायत जाल्यार आमच्यान सगल्यांच्यान पळोवपाक जाता. ह्या दिसांनी आमच्या आख्ख्या गोंयान सगळे गोंयकार एके भाशेन जागृतायेन पेटलेले आसात. वयता थंयसर प्रोटेस्ट जातात आनी हे सगळे प्रोटेस्ट आमी पळयत जाल्यार आमचें गोंयचें जें पाड घालपाचें काम जें चोर करतात म्हणल्यार जे आपणाचोच फायदो पळोवन गोंयची जी अस्मिताय आसा ती पळयनासतना आमच्या गोंयचे मातयेची जी कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा ती समजनासतना आपले प्रोजेक्ट हाडीत आसात. असल्या वेळार आयज एक एक कडेन एक एक गांवांत आमकां दिश्टी पडटा गोंयकार उठलेले आसात, प्रोटेस्ट करतात, बोवाळ मारतात. हीच वपार आमी आनीक मातशें मुखार व्हरत जाल्यार जेन्ना पेद्रून जेजूक विचारलें, ही वपार तूं फकत आमकां तुज्या शिसांक सांगता काय हेरांकूय? जाल्यार हेरांक कोणाक तेंय जेजून सांगलें, ज्या कोणाच्या हातान कारबार दिल्लो आसा तांकां चड जबाबदारी आसा. म्हणटच हें जरी तर आमी आमच्या ह्या संदर्भान लायत जाल्यार जे कोण वेगवेगळे तरेन कारबारी आसात, अधिकारी आसात, तांकां चड जबाबदारी आसा. भोव करून आमचे आमदार मंत्री आसात, वेगवेगळे तरेचे मंत्री जे आमकां दिल्ले आसात आनी तांच्या हातांनी व्हडली जबाबदारी घातलेली आसा, तांकां चड जबाबदारी आसा. वेगवेगळ्या गांवांनी पंचायती आसात ज्यो परमिशन दितात कितें बांदपाक, घडपाक, कातरपाक, मोडपाक, जाल्यार तांकां व्हड जबाबदारी आसा. आनी ही जबाबदारी हो कारबार जांकां दिला, जरी तर कोणूय आपली जबाबदारी बरे भाशेन करता ताका शाबासकी. आनी जे कोण आपली जबाबदारी करिनात, बेजबाबदार जातात,
वो आपली जबाबदारी विकून उडयतात. आमी पळयलां ह्या दिसांनी कशे भाशेन पंचायती आपणाचो वावर जो आसा तो काडून कुशीन करून ओगेच मिटींग चलता आसतना पासून उठून वेतात, निर्णय घेनात. जे कितें वायट आसा, चूक केल्ली आसा ती चूक सुदारपाक जे निर्णय घेवपाक जाय ते घेनासतना उठून वेतात. आमदार मंत्री जे आसात ते दोळे धांपून आसतात, आपणाक कांयच खबर नासलेल्या भाशेन करतात. वो पेपरांचेर टीव्हीचेर आमकां आयकूंक मेळटा, तातूंत हांव ना असले स्टेटमेंट आमचे मंत्री जे आसात ते करतात. जे कितें चुकीचें आसा ताचे विशीं आमचे मंत्री उलयतात, आमचो चीफ मिनिस्टर पासून उलयता की अशें जावंक दिवचो ना, अशें जावंक दिवचो ना, अशें करता तांकां खास्त पडटली, हें सगळें सांगता. पूण मागीर कांयच ना. म्हणटच हें सगळें जें वायट आसा, चोरी आसा, चालूच आसा चोरी आमच्या गोंयांत, ती करूंक दीत आसात जे कोण कारबारी आसात ते. आनी असलें सगळें कितें घडटलें तेंय जेजू सांगता, बरो मार पडटलो, सत्यांचो मार. असल्या चाकरांक दोनी येता तेन्ना जे जागृत ना, वो आपली जागृताय तांणी विकून उडयल्ली आसा, तांकां सत्यांचो मार पडटलो. हो सत्यांचो मार म्हणल्यार घडये आमी वचून मारतात तसलो न्हू, वो आमी आमच्या हातान ते सत्य घेवन मारपाची गरज ना. पूण देव ही सगळी जी खास्त आसा तांकां फावो करतलो. नकळो आसलेल्यांक थोडे सत्य पडटले, पूण जाणा जावन करतात तांकां आनीक सुबेज पडटले. ही जेजूची उतरां, म्हजीं उतरां न्हय भाव भयणीनो. जाणा जावन करतात तसले आयज आमचे मदें जायते आसात. जाणा आसतनाय सगळें विकून उडयतात आनी आपणाचो फायदो जावपाक वावुरतात, तसले जायते जाण आसात. जाल्यार असल्यांक खास्त पडटली, तातूंतली तांच्यान वाटावंक जावचें ना. जाल्यार आयज भाव भयणीनो आमकां कृपा मागुया. आमकां पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन उगडास करता, आमी मिस्योनार, आमकां मिसांव दिल्लें आसा. आनी हो आतां मिसावांचो काळ, हो हें सुमान मिसावांचें. आयताराक आमी मिसावांचो आयतार मनयला. तर आमचें मिसांव कितें? आमचें मिसांव सगळ्यांहून ल्हान जावन जो वावर आमकां देवान दिल्लो आसा, शुभ वर्तमान परगटपाचो, बरी खबर परगटपाचो, वायटाचेर निशेध मारपाचो, निती पासून वावुरपाचो, हें आमचें क्रिस्ती मिसांव जिवंक आमकां वेंचून काडल्यान. जरी तर आमकां जेजून आपल्या मोगान वेंचून काडल्यान, जाल्यार ही कृपा हें मिसांव फुडें व्हरूंक तोच आमकां दिता. देखून क्रिस्ती मिसांवान आमी आयज पावलां मारपाची गरज आसा, ती आमी आयज ह्या भेटवणेन भेटोवया. जो वावर आमी करपाक जाय आनी जी जबाबदारी आमी जण एकल्यान घेवपाक जाय, जावं आमी सादी मनशां, आमी बेस्ती नागरिकां, वो आमी जबाबदारी आसलेलीं वेंचून काडलेलीं नागरिकां. आनी आमकां घडये वेगवेगळे पोस्ट दिल्ले आसात. हे सगळें आमचें काम, आमचो वावर जो आमकां दिल्लो आसा, तो ह्या आल्ताराचेर, ह्या उंड्या सोऱ्यान देवाक उबारुया आनी तो पवित्र कोर आनी ते फुडें व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C20, पेज नंबर 36, C20.
म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात, तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. सुम्याची सुवारी ओंडो खाता आनी एकाशीले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जागृत रावात, सगळ्या वेळार जागृत रावात. ही जागृताय आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमकां दी म्हूण आनी सगळे तरेच्या वायटाचेर आमी झूज मांडूंक आनी जैतिवंत जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो वेळ आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेले संवसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाची शेले संवसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाची शेले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Best for King Lord.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयज सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वदुकार. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आक्षीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक, जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची. कोठा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत वरतलों. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन, पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओतोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका, ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मिनाका हांवें साणूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चिताय सा उष्ट्रामध्ये तुझं दैवांचं दैवचा पुजेसू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चिताय सा उष्ट्रामध्ये तुझं दैवांचं दैवचा पुजेसू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चिताय सा उष्ट्रामध्ये तुझं दैवांचं दैवचा पुजेसू. भाग्यवंत मरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक. मजत कर ओस्कोत काळजाच्या. माग करचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची. विनंती कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तोऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. हे सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगल्या पिडेवंता पासत ह्या वेळार आमी मागुया. जितल्याय जाणांनी तुमचे लागीं मागलेलें आसा आपणा पासत माग म्हूण. जीं कोण बरीं नात, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. सोमया म्हजे मागणें आयक. सोमया आसूं तुमचे सवें. प्रार्थना तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती.
आनी अनोंदवंद आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगातीन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचें वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं भाव भयणीनो आमचो भायर जो ग्रोटो तयार केल्लो आसा तो शाश्वत आदाराचे मायेचो करीत भाशेन आमची भेट खंयच्या वेळार आमी ह्या ग्रोटो लागीं आमचे सायबीण मांयक करूं येता. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29.